तुम्ही ते खूपशे प्रॉब्लेम्स हँडल करता ट्रायबल लोकांचे. सो तुम्ही मेजर प्रॉब्लेम असे किती पळयला ट्रायबल लोकांमध्ये जे अजूनही फेस करतात सोल्युशन अजूनही येवंक ना असे किती प्रॉब्लेम असतले गोंयान स्पेशली? केन्ना केन्ना स्टेटमेंट असता की 100% आमच्या गावांनी रोड कनेक्ट जाता. बट पळोवपाक जर वास्तव्यान जर आमी पळोवपाक जर एक्चुअल ग्राउंड रियालिटी पळोवपाक गेलो जाल्यार खुबशे असे गांव आसा, ट्रायबल गांव आसा ज्या जाग्यार कनेक्टिविटी रोड कनेक्टिविटीच ना की दिसता तेजेर तुवें रिएक्ट करपाकूच जाय, बरोबर बरें किंवा वायट. बरोबर आता म्हाका एज अ स्वता म्हणून मायग्रंट खंय तरी थोडे थोडे गावांत घुसपाक लागल्या बरोबर आणि आता कोणी फेक सर्टिफिकेट Exactly. घेऊन समाजाच्यो फेक सर्टिफिकेट घेऊन नाव चेंज करून ते करपाक लागल्या. नमस्कार. आजचो पॉडकास्ट खूपच वेगळो आसा आणि म्हाका दिसता की गोंयान ह्या टॉपिकाचेर कोणीच डिस्कस केल्ले ना. तुमकां क्लिप्स पण आयडिया येयलाच आसतले की आयज आमी खंयचो टॉपिक टच करता तो. सामके तुमचे आयज आमी ट्रायबल कम्युनिटीचेर उलयल्ले आसा. ट्रायबल कम्युनिटी गोंयान कित्याक आसपाक जाय, तांकां कितें कितें प्रॉब्लेम फेस जाता, तेंचे प्रॉब्लेम कशे फेस जावपाक शकता, हेजेर ओवरऑल फूल प्रॅक्टिकल आमी उलयल्ले आसा. आनी मेन म्हटल्यार आयज आमच्या वांगडा जो गेस्ट लाभलेलो आसा तो जावन आसा राहुल गांवकर. स्वतः ट्रायबल कम्युनिटीसून येयल्लो आसा. तिने खुबशे प्रॉब्लेम्स हँडल केल्ले आसा, खुबशे प्रॉब्लेम्स सॉल्व केल्ले आसा. तशेंच तो बऱ्यापैकी सोशल वर्कर आसा. गोंयान गाजणारो व्हिडिओ म्हणजेच भगवान बिरसा मुंडाचेर तो रोल प्ले करणारो स्वताच राहुल गांवकर आसा. तेजी आनी सेपरेट ओळख करून दिवपाचीच गरज ना, कारण तो एकमेव असो फेमस चेहरो आहा जो आपल्या कम्युनिटी खातीर झगडटा, आपल्या कम्युनिटीक वांगडा घेवन वचपाक सोदता. हांव चड काय उलोवचो ना. एन्जॉय दीस पॉडकास्ट. तुमकां कितें दिसता ट्रायबल कम्युनिटी गोंयान कित्याक आसपाक जाय, तुमचे व्ह्यूज कितें आसा ह्या पॉडकास्टाचेर, किंवा आमी वांगडा सगळे कशे वचपाक जाय, हेजेरूय तुमचे व्ह्यूज कितें आसा ते आमकां अवश्य कळवा. एन्जॉय दीस पॉडकास्ट. भाई नमस्कार. नमस्कार. तुमचे खूप खूप स्वागत हा. एक खूप बरें दिसता की आमी ओवरऑल ह्या पॉडकास्टान अबाउट ट्रायबल कम्युनिटी बद्दल, युथा बद्दल, एक मायंडसेट आणि सोशल प्रॉब्लेम एक्चुअली कितें कितें आसा गोंयान हेजे ओवरऑल फूल पॉडकास्ट करपाचें आसा. सो फर्स्ट थिंग आमी अबाउट ट्रायबला बद्दलच उलोवया, जेणे करून ऑडियन्साकूय कळटलें. नाल्यार एकदा मागीर मिक्स जावपाक नाका, कितें उलयतात खंयसून खंय पावले हें जावपाक नाका. सो एक म्हाका सुरवातीकूच एक बेजीक प्रश्न विचारपाक जाय आनी कॉमनचो प्रश्न की ट्रायबल रिगार्डिंग तुमकां काम करपाचो सोसायटीन म्हणून म्हाका कशें कळ्ळें की तुमी कित्या खातीर थंय एंटर जाले? ओके, बेसिकली हांव एक ट्रायबल फॅमिलींतल्यान येयला. सो जेन्ना आमचो मुळूच आमचो जल्मूच हो ट्रायबलांतल्यान जाला आणि जेन्ना हांव खंयच्योय ट्रायबल फॅमिलीज पळयता किंवा म्हाज्योच फॅमिली पळयता किंवा अदर सगळे टोटल ओवरऑल फॅमिलीज पळयता तेन्ना म्हाका कळटा की बाबा ओके, जे माझे भाव आसा, जे माझे बांधव आसा तेंचे खातीर काम करपाची गरज आसा. किंवा जेन्ना हांव कसल्यो ट्रायबलाची कितें स्किम्स घेता, कितेंय घेता, आता जेन्ना 2003 आमचे बाळ्ळी आंदोलन जाले आणि तेन्ना आमकां ट्रायबल म्हणून स्टेटस मेळ्ळो आणि जे बेनिफिट्स मेळपाक जाय सरकारा कडल्यान ते आमकां 2003च्यान मेळपाक सुरू जाले. आणि आता जर पळोवपाक गेले जाल्यार प्रत्येक भुरगो हो स्टडीज जो एज्युकेशन असता तेन्ना ताका स्कॉलरशीप मेळटा. टिल फ्रॉम द स्टार्टिंग फ्रॉम द लेवल 12च्यान स्टार्ट जाता टिल तेजे पोस्ट ग्रॅज्युएशन किंवा PhD. जेन्ना खंयचोय त्या समाजाक लागून तुका मेळटा, ट्रायबल म्हणून ज्यो तुका फॅसिलिटीज मेळटा, कितें ज्यो फॅसिलिटीज मेळ्ळ्या किंवा तुका तो जो मान तुका मेळटा तो ट्रायबल म्हणून मेळटा. सो खंय तरी म्हाजी जबाबदारी असता की हांव जर खंयची स्कीम घेता, खंयची जर स्कॉलरशीप घेता, आज प्रत्येक भुरगो कॉलेजीन वचपी, स्कुलान वचपी ही स्कॉलरशीप हो घेता. बट तेजी जबाबदारी की ह्या समाजाक लागून ही म्हाका मेळ्ळा, ह्या समाजाक लागून म्हाका स्कॉलरशीप मेळ्ळा, हांव ट्रायबल म्हणून. आणि म्हाका स्वताक हांव ट्रायबल जाल्ल्या कारणान म्हाका तेजो गर्व आसा. आणि थंयच्यान एक म्हाजी जबाबदारी की म्हाका खंय तरी कितें मेळ्ळा आणि हांवें ताका कितें तरी कॉन्ट्रिब्यूट करपाक जाय. एज इफ ना की त्या समाजाचो किंवा एज अ ट्रायबल म्हणून हांव जल्माक येयला तेजो हांवें फायदो घेतला आणि हांव खंय तरी स्वता पुरतो विचार करून घरा बसला, हें जावचें ना, हें म्हाज्यान जालें ना. म्हाजी जबाबदारी ह्या देशाचो नागरीक किंवा ह्या ट्रायबल समाजाचो एक हांव ह्या ट्रायबल समाजांतल्यान जल्माक येयला, म्हाजी जबाबदारी ही हांवें कितें तरी ट्रायबल समाजा लागून करचें. आणि पळोवपाक जर गेलो जाल्यार आमचो सदांच ट्रायबल जो समाज आसा
आमी म्हणटा आमकां आदिवासी म्हणटा, वनवासी सुद्धा म्हणटा, किंवा आदिवासी हेचो अर्थ असो की जंगलान रावता, वनवासी वनवान जंगलान रावन आमी तितून थंयच्यान मोठे जाल्या. जंगलांतल्यान आमी जर म्हाजी जर फॅमिली पळयत जाल्यार ज्या म्हाजे आजे पणजे जे आशिल्ले ते पयलीं म्हणटा आमी काणकोण आसलेले. काणकोणच्यान मागीर आमी रावपाक हांगा म्हैसाळ हांगा येयले आनी थंयच्यान उदकाचो जो प्रॉब्लेम जालो म्हणून आमी करमणे, आतां जर सध्या हांगा रावता ते करमणे ह्या गांवांन येयले. आनी जर पळयत जाल्यार आमी ट्रायबल जे भाव आसा, ट्रायबल जे लोक रावता ते पॉप्युलेशन खंय तरी जंगला धडेर किंवा जे उदकाची मेन सोर्स न्हंय खंय तरी आसा ते न्हंयच्या कडेन खंय तरी रावता, जेणे करून आमचे आमचे पोट भरतले, जे आमचे कितें तरी सोर्स ऑफ इन्कम जो आसा तो जंगला रिलेटेड आसा. आमी कितें शेती करतले, कितें तरी भात करतले, कितें तरी तितूंतल्यान आमी पोट भरून मुखार कितें तरी करून मुखार सरतले. सो एक खंय तरी आयज तितूंतल्यान हांव त्याच बॅकग्राउंडांतल्यान मुखार येयला की हांव खंय तरी मेजर प्रॉब्लेम अशें कितें पळयला ट्रायबल लोकांमदीं जे अजूनही फेस करतात, सोल्युशन अजूनही येवंक ना, अशें कितें प्रॉब्लेम आसतले गोंयान स्पेशली? एक समाजान काम करपाक स्टार्ट केले किंवा हांव सोशल लायफान हांव मुखार येवपाक लागला सोशल लायफान. सो खंय तरी हांव शिकला, एज्युकेटेड जाला, किंवा समाजाची भान म्हाका येयली जेन्ना खंय तरी म्हाका दिसलें की बाबा समाज आसा आनी समाजा खातीर म्हाका कितें तरी करपाक जाय, तेन्ना समाजा खातीर कितें तरी करपाक जाय म्हणून जेन्ना ट्रायबल एज वेल एज हांव युथ्सा खातीर काम करता. बिकॉज खंय तरी गरज आसा गांवान, जेन्ना गांवान रावपी हांव भुरगो, म्हाका कितें जाल्लें, म्हाजेर कितें दीस येताले किंवा म्हाजेर जो प्रसंग येयला, बिकॉज हांव जेन्ना म्हाजें स्कूल एज्युकेशन एक गांवान जाल्लें आनी केन्नाय बाजार हो पळोवप, आमकां डॉक्टरागेर गेलो किंवा केस मारप तेन्नाच आमी बाजारान खंय तरी आमकां सोशल खंय तरी आमकां तेन्नाच मेळटाले, अदरवायज आमी गांवान अशें. बट तितूंतल्यान गांवान रावन कितें तर आमी त्याच बाउंड्री भितर आमी रावता, बाउंड्री भितर आमचे विचार सुद्धा त्याच बाउंड्री भितर. सो आज गरज आसा की बाबा गांवान रावपी भुरगे तेंची ती बाउंड्री भायर काडून त्या विचारांतल्यान ते भायर खंय तरी येतले. अदर भायले जे कितें जग आसा, भायले जे कितें आसा ते खंय तरी तांकां पळोवपाक जाय. सो होच म्हाजो प्रयत्न आनी त्याच खातीर हांव ह्या हितून ह्या फिल्डान येयलो. राहुल, आम्ही आनी एक अशें पळयलां एक टायमार एक ट्रायबल कम्युनिटी वळखप इझी जातालें, कितें तुमी म्हटल्या प्रमाणे दर्या लागीं रावताले किंवा तेंचे कंडिशन पळोवन सिच्युएशन पळोवन कळटालें. आयज अशें जाल्लें की आयज सगळे लोक मिक्सअप जाल्ले आसात गोंयांत. प्रत्येक कडेन अशें म्हणपाक शकना आमी की हो लोक हांगारूच रावता, प्रत्येक कडेन लोक रावल्ले आसात. जशें की परवडीचें एक्झाम्पल म्हणल्यार परवडी म्हणपाक शकना तुमी कोण रावता हांगासर, रिचवी रावता, लोवर रावता, सगळे प्रकारचे हांगा लोक रावल्ले आसात, रावतात हांगासर. सो एक्चुअली आतांच्या हितूर गोंयान कशें वळखप ट्रायबल लोकां खातीर? कित्याक आहेत अशें तुमी खुबशे रिपोर्ट सुद्दां आयकला आसतले की कोण खंयची स्कीम एप्लाय करता, ज्याका ती स्कीम केला त्याका ती स्कीम मेळच ना. सो हे कशें वळखप एक्चुअली की कोण ट्रायबल कम्युनिटीसून येयला किंवा कोणाक ती एक्चुअली स्किमीची गरज आसा, कशें वळखप एक्चुअली प्रॅक्टिकली? आज जशें पळयत जाल्यार आमी पयलीं कशें आसलेले, आतां गांवान जेन्ना गांव आसले, जेन्ना आमचे जाणटेले जे रावल्ले गांवान, आनी तेन्ना ती एरियाच अशी त्याच समाजाची, त्या समाजाचीच घरां आसताली. बट आज तशें उरलें ना की आज त्या गांवान एक मिक्स गांव जावपाक लागला. थंय कोण तरी घर सायडीन एक अदर समाजाचो किंवा केन्ना केन्नाय समटायम आमी म्हणटा की मायग्रंट्स येवन आतां रावपाक लागल्या. अशें आमी पळयत जाल्यार की आमी म्हणटा की शहरांनी हे मायग्रंट, बट आतां मायग्रंट खंय तरी थोडे थोडे गांवान घुसपाक लागल्या. आनी आतां कोणीय फेक सर्टिफिकेट घेवन समाजाच्यो फेक सर्टिफिकेट घेवन नांव चेंज करून ते करपाक लागल्या. आनी कशें आसा की जो समाजाचो जाका खरें गरज आसा तो खंय तरी तेची कागदपत्रां, आनी बेसिकली आमचे कशें आसा की आमचे जाणटेले पयलीं शिक्षीत नासले की तितले तांकां ज्ञानूय नासलें. ज्ञान म्हणजे तेन्ना तांकां अशें दिसलेंच ना की आमकां डॉक्युमेंट्साची गरज आसतली. ट्रस्ट बिल्डाचेर चलताले तेन्ना ट्रस्ट बिल्डाचेर चलताले की आमकां डॉक्युमेंटाची गरज ना, आनी डॉक्युमेंट आमकां तेन्ना केन्ना आमी पळयले, जाणटेल्यांनी पळयलेच ना, करपाक गेलेच ना. बिकॉज तेंचो फोकस आसलो की आमी खंय तरी शेती करची, शेतान वयचे, आमच्यो काजू ज्यो कितें रोयल्या, जे भात ह्यो हांवेन रोयल्या, बट जमीन ही कोणाच्या नांवार आसा, कितें आसा. बट केन्ना केन्ना अशेंय जालें की जो कोण शिक्षीत आसलेलो असो आसलेलो तेणी न कळत ती जागा आपल्या नांवार करून घेतली. आनी आतां जेन्ना डॉक्युमेंटेशन करपाक तेका तेन्ना तोय प्रॉब्लेम आतां थोडोसो जाता. आनी जशें तुमी तुमच्या पॉयंटार जशें येता की वळखप कशें,
सो अजून तशें जे आसा की अजून जशी लायफस्टायल जर आमी वचोन पळयत जाल्यार लायफस्टायल थोडे काणकोण भागान किंवा हे सायडीच्यान सांग्या नेत्रावळी ह्या भागात ती लायफस्टायल आसा ती अजून बदलली ना. जी कपड्यांची स्टायल किंवा लायफस्टायल जी जगणे जे आसा ते अजून तरी तशेंच आसा. तेंचो म्हटल्यार अजून आमी कामाक लागले जाल्यार सुद्धा अशें अजून पॉप्युलेशन आसा की बाबा शेतान वचोन काम करून पोट भरपी तितलेच आसा. सो तेंची लायफस्टायल हेजे वयल्यान आमी वळखपाक शकता कितें आसा तें. आता ऍक्च्युली ट्रायबल तुम्ही ते खूपशे प्रॉब्लेम्स हँडल करता ट्रायबल लोकांचे. सो तुम्ही मेजर प्रॉब्लेम असे किती पळयला ट्रायबल लोकांमध्ये जे अजूनही फेस करतात सोल्युशन अजूनही येवंक ना असे किती प्रॉब्लेम असतले गोंयान स्पेशली? प्रॉब्लेम्स जशे आता मेजर प्रॉब्लेम्स आता आमकां कशें आसता की जेन्ना आमी गांवगिऱ्या वाठारांत रावता आतां जर एज्युकेशन रिलेटेडूच जर म्हणटा हांव एज्युकेशन हितूंतल्यान जर हांव उलयता जाल्यार कितें जाता की जी आमी वेगळे वेगळे कोचिंग क्लासीस घेता, वेगळे वेगळे आमी ट्युशन्स हे ते घेता आनीक कशें आसा की ज्यो कोचिंग क्लासीस आमकां जे कोचिंग मेळपाक जाय ते मोस्टली खंय तरी आसता सिटीन आसता. जे आमचे ट्रायबल जे कितें आसता गांवांत अश्यो की आमकां की हांगच्यान वयतले आतां सांग्या सायडीच्यान वयतले जाल्यार बाजारान येतले जाल्यार आमकां बसीस सारक्यो ना, टायमार ना. भुरग्यांक जर खंय कोचिंग क्लासीसाक वयतलो जाल्यार त्यो बसी आनी ज्यो फॅसिलिटीज आसात ज्यो आमकां फॅसिलिटी गांवांत मेळपाक जाय तश्यो त्यो एज्युकेशन रिलेटेड किंवा आमकां कोचिंग आतां जर आमी म्हटले UPSC आमचो नीट जेई आमचो जर भुरगो क्लियर करतलो जाल्यार तेका खंय तरी वचोन शहरान वचोन खंय तरी एडमिशन घेवन थंयच रावोन एक तरी करपाक पडटा. अदरवायज यो वच करपाक तो प्रॉब्लेम. सो तो एज्युकेशन रिलेटेड आमी म्हणटा. सो अदर अशे जायते प्रॉब्लेम्स आसा. अशे जर म्हणटा की आमी थोडे अजून ट्रायबल भागांनी रस्तेच पावले ना. आमी म्हणटा की गोंय हे डेव्हलप जाल्ले आसा किंवा डेव्हलपिंग जाता किंवा 100 केन्ना केन्ना स्टेटमेंट आसता की 100% आमच्या गांवांनी रोड कनेक्ट जाता. बट पळोवपाक जर वास्तव्यान जर आमी पळोवपाक जर एक्चुअल ग्राउंड रियालिटी पळोवपाक गेलो जाल्यार खुबशे अशे गांव आसा ट्रायबल गांव आसा ज्या जाग्यार कनेक्टिविटी रोड कनेक्टिविटीच ना की कोणूय कितें बरो ना जालो जाल्यार तेका उखलून घेवन येवन हाडून किंवा एक रफ बेस्ट ऑफ फॉरेस्टांतल्यान जो रोड केला त्या रोडांतल्यान येवन हे करता. सो अशे अजूनय खुबशे प्रॉब्लेम्स आसा जे एड्रेस जावपाक जाय. राहुलजी आता आम्ही उलोवपाक जर गेले तुम्ही रोडाचेर सांगले सो एक्चुअली खंयच्या खंयच्या गांवांनी आहा तुमच्या प्रमाणे जेणे करून हो व्हिडिओ जर कोणी पळयलो थंय कितें तरी हेल्प जावपाक शकता कितें करपाक शकता जाल्यार प्रॅक्टिकली प्रत्येक फावटी आमी गव्हर्नमेंटाकूच ब्लेम करूं शकना की बाबा तुमी केले काय ना ते. कारण तांकां डेटा दिवपी मे बी ते येवन स्वता चॅक करिनासतले न्हू. तांकां डेटा दिवपी कोण तरी वेगळोच आसतलो आनी त्या डेटांचेर ते आपले कमिटमेंट जे कितें आहा ते सांगतात न्ही. सो एक्चुअली आमी एक्चुअली कितें करपाक शकता एक पब्लीक म्हणून कितें करपाक शकता. फॉर एक्झाम्पल रोड आख्ख्या गांवांनी जर पावपाक जाय गोंयच्या कॉर्नराक पावपाक जाय जाल्यार आमी कितें करपाक शकता पब्लीक म्हणून? पब्लीक म्हणून आता जर केपें सारकेल्या गांवांनी वचत एक फाटल्याच एक सोशल मिडियाचेर इश्यू चलतालो की जेंकां खंय जर तेंच्या घरा कडेन वयतलो जाल्यार तेंकां रोड कनेक्टिविटी ना आनी ती रोड कनेक्टिविटी ड्यू टू द फॉरेस्टाच्या जमीन मदीं आसल्या कारणान फॉरेस्ट. बट कशें आसा की फॉरेस्ट आमी म्हणटा पूण जे आमचे गोंयकार आसले मूळ गोंयकार आमी म्हणटा किंवा मूळ रहिवासी आमी म्हणटा की तेन्ना खंय तरी फॉरेस्टानूच वचून रावल्ले बिकॉज तेंचो दिसाचे कितें तरी जावपाक जाय आसलें पोटाचे जावपाक जाय आसलें म्हणून आमी खंय तरी फॉरेस्टानूच वचून रावले बिकॉज अदर सोर्स ऑफ इन्कम नासलो. फॉरेस्टान वचून रावन कितें तरी सोर्स ऑफ इन्कम पिकोवन खाताले. बट आज थंय आज टेक्नॉलॉजी येयल्ली आसा. आज सगळ्याक हे जाल्लें आसा. पयलीं कितें आसतालें की डॉक्टरागेर वचपाक चडसो मोस्टली लोक डॉक्टरागेर वचनाले की थंयच कितें तरी वखद करताले. आतां प्रत्येक गांवांनी गांवठी वखदां आसा. आतां बट जी आतांची पिढी इल्ली येयल्या ती गांवठी वखदांचेर सुद्दां विश्वास कमी दवरीत चल्ल्या आनी आमी खंय तरी भायल्या डॉक्टरा कडेन वचपाक लागल्या. सो भायल्या सुद्दां डॉक्टरा कडेन आमी वयतले जाल्यार आमकां आज त्यो सुविधा जाय कनेक्टिविटी आमकां जाय. सो त्यो कनेक्टिविटीची गरज आसा आनी एक अंडरस्टँडींग जावपाक जाय म्युच्युअल अंडरस्टँडींग इवन सुद्दां ती प्रॉपर्टी फॉरेस्टाची आसूं बट कोणाची असली जाल्यार सुद्दां म्युच्युअल अंडरस्टँडींग टेम्पररी रोड आसपाक जाय. जे कडेन आमचो मनीस थंय रावता कोणूय जावं तो खंयच्याय समाजाचो राव बट गोवन थंय रावता मूळ गोंयकार आज थंय रावता तेंकां तरी खंयच्यान तरी कनेक्टिविटी आसपाक जाय ही करून दिवपाक जाय. आनी हेजेर म्हाका एक प्रॅक्टिकली सोल्युशन राहुल जे दिसता तुमी म्हाका सांगा इफ आय एम रॉंग जाल्यार म्हाका कितें दिसता खबर आसा
फॉर एक्झाम्पल पर्टिक्युलर हांव जर एका एरियन गेलो त्या जाग्याचेर रोड ना जर माझ्या कडेन फोन आसा पर्टिक्युलर तर आय कॅन रेकॉर्ड दॅट आणि हांव कोणाक तरी एक तरी गव्हर्मेंटाक दाखोवपाक शकता नाजाल्यार आपल्या मिडियार घालून आतां प्रत्येक कडेन मिडिया आहातूच एकामेकाक शेअर करून हांगा रोड कसो जावपाक शकता हेजेर आमी विचार करपाक शकता आनी जर प्रत्येकान करी जाल्यार ती एरिया डेव्हलप जावपाचे चान्सीस आनी वाडटा फक्त फाटल्यान उलोवच्या पेक्षा जर आमी प्रॅक्टिकली जर उलोवपाक गेले म्हळ्यार आमी कितें करपाक शकता आमी स्वता कितें करपाक शकता भले आमी जे नाका ते कमेंट मारपाक शकना कित्याक जावंक ना हे जावंक ना त्या पेक्षा आमी जे व्हिडिओ काडलो सिस्टमॅटीक उलयले आमी ह्या गांवांत येयल्ले आसा हांगा आमकां रोड मेळोंक ना सो कित्या खातीर रोड ना आमी विचारले बरेपणान लोकांचे व्ह्यूज घेतले तुमचे व्ह्यूज कितें आसा गव्हर्मेंटा कडेन व्हिडिओ जर पावयलो जाल्यार कितें तरी चेंजीस जावपाक शकता किंवा पर्टिक्युलर जो डिपार्टमेंट आसा त्या सेक्शना खातीर तेंच्या कडेन व्हिडिओ पावप तेजे रिलेटेड तो व्हिडिओ व्हायरल करप जशें की आमी बाकीचे न्यूज स्प्रेड करतात खबर आहा तसो तो स्प्रेड जालो जाल्यार चान्सीस खंय तरी आसा की थंयसरूच ते टेम्पररी तरी रोड जातलो आनी डिफरंट दुसऱ्या वेन तुमी एक म्हाका म्हटलें पळय की अबाउट जर तांकां डॉक्टरा कडेन व्हरचें पडटा कितें व्हरचें पडटा तर तेज्या रिलेटेड आजूबाजू जे गांव आसात हेल्थ सेंटर आसतले तेंच्यानी येवन मदीं वचपाक जाय डॉक्टर्सांनी येवन वचपाक जाय किंवा तेजे आजूबाजूचे पंच मेंबर सरपंच जे कोण आसात जितले ते विजीट दितले पळय बेसिकली जितले लोक ते येवन वयतले पळय डिफरंट एक्टिविटीजां खातीर तितले डेव्हलप जावपाचे चान्सीस आनी आसता सिटी एरिया डेव्हलप कित्याक जाली हांगासर खूब लोक येतात म्हणून ऑटोमॅटीक डेव्हलप जायत गेली न्ही ते लोक कोण पावात ना म्हणून डेव्हलप जायना सो ते पावपाक जाय न्ही ते ड्यू टू सोशल वर्क आसूं न्ही कित्या खातीरूय आसूं न्ही हे एक म्हाका दिसता एक प्रॅक्टिकल सोल्युशन जावपाक शकता हेजें तुमी हितून जर कितें एड करपाक शकता जाल्यार यू कॅन एड कित्याक आमी प्रॅक्टिकल सोल्युशन दिवप तितलेच म्हत्वाचें आसा आमच्या पॉयंट ऑफ व्ह्यून फक्त प्रत्येक फावटी ब्लेम करप की हांगा हे करा ते करा इज नॉट अ रायट कित्याक सरकार हो आमचो आसा सरकाराक आमचो व्ह्यूय कळपाक जाय सो जर तुमकां जर कितें एड करपाक दिसता जाल्यार तुमी एड करचें नाजाल्यार फुडें वचपाक शकता हय आज कशें आसा युथ्स आमचे कितले आसा मेन कितें आसा की युथ्सांनी मुखार येवपाक जाय युथ्सांची एकी जावपाक जाय की बरे कामाक जर आमी एकटेन येता आणि अशेंय आसा की जेन्ना आमी बरे कामाक एक युथ सगळ्यांक खबर आसा युथ हो फोर्स जावन आसा आयच्या ह्या जगाचो फोर्स युथ जर युथ जर येयले एकटेन जाले जाल्यार कितेंय जावपाक शकता हे सगळ्यांक खबर आसा म्हणून जे मोठे मोठे पॉलिटिशियन आसा किंवा अदर सोर्सान आसा जेंका युथ एकटेन जाले जाल्यार कितें जावपाक शकता हे खबर आसा तेच मनीस युथ्साक आज एकटेन येवपाक दिना युथ्साक मुखार काडपाक सोदना सो होय भाग आसा बट जेन्ना अशे कितें प्रॉब्लेम्स आसता नॉट आमी आतां रस्त्याचेर उलयता म्हणून न्हू एक खूब जायते प्रॉब्लेम्स जे आसा ते आमी जावन स्वता सगळे मेन आतां कशें आसा एकी जर युथ्सा मदीं एकी जाली युथ जर एकटेन येयले जाल्यार खूब मोठें काम जावपाक शकता बारीक बारीक एक आमी हात एक एक बोट लावन आमी खूब कितें कितें करपाक शकता सो प्रत्येक जाणांनी मेन कितें एकटेन येवपाक जाय आनी मागीर तेचेर खंयच्याय प्रॉब्लेमाचें सोल्युशन आमी काडपाक मुखार आमी कशें वयतले ते आमी करपाक शकता तुमी यूथ म्हणटकूच म्हाका हेजेर तुमच्या कडेन प्रॅक्टिकली सोल्युशन जाय आतां आमी पळयलां आसतलें गोव्यान वेगळे वेगळे क्लब्स ऑर्गनायझेशन्स खुबशे आसात युथाच्या रिगार्डींग आसात प्रत्येक जाणांनी आपलें ऑर्गनायझेशन ग्रेट म्हणटात युथूच आनी जर तांकां भितरलो भायलो कोण येवपाक सोदता फॉर एक्झाम्पल जर तुमी ट्रायबला रिगार्डींग जर कितें करता आनी हांवें म्हटलें बाई म्हाका तुमचे कडेन येवपाक जाय आनी म्हाका कितें हेल्प करपाक जाय तूं कित्याक येता रे तूं त्या क्लबांतलो मरे आमच्या कडेन येवं नाका तूं त्या पार्टेंतलो मरे आपल्या कडेन येवं नाका अशें युथा मदीं जो मायंडसेट केल्लो आहा बरो हो पयलीं चेंज जावपाक जाय एक खंय तरी आमी सोडून दिवपाक जाय की बाबा आमी खंयच्या पार्टीचे किंवा आमी खंयच्या समाजाचे ते प्रॉब्लेम कितें आसा ते सॉल्व करपाक ट्राय करपाक जाय न्ही बेसिकली ते आमी सॉल्व करपाक पावता वांगडा मेळोन जाल्यार जालें न्ही हांव म्हणना की आपली कम्युनिटी किंवा आपली पार्टी सांबाळची न्हू जे कितें सांबाळपाकूच जाय बट तेच्या भायर सुद्दां वचपाक जाय न्हू आमी तुजो प्रॉब्लेम फेस कितें हे तरी विचारपाक तरी जाय न्हू फक्त तूं आपलेच प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक यो म्हणटात आपलेच प्रोग्रामाक यो म्हणटात हे जावचें ना सो हो मायंडसेट जर चेंज जावपाक लागलो शिफ्ट येवपाक लागलो जाल्यार खुबशे गजाली चेंज जातले तुमी म्हटले त्या पॉयंटार म्हाका जाल्यार दिसता तुमी म्हणटात यूथ येवपाक जाय म्हणटात अशे खुबशे प्रोग्राम आसतात जाका यूथ वांगडा येतात जशें की तुमकां फॉर एक्झाम्पल सांगपाक छत्रपती शिवाजी महाराजाची जयंती आसतात तुमी केन्नाच पळोवंक नासतले इतले यूथ गोंयान आसा म्हणून त्या जयंती दिसा इतलो क्रावड आसता गोंयभर यूथच प्रोग्राम करतात पळोवपाक खूब बरें दिसतात पण एकदा म्हाका हें दिसता की ते जितले ते यूथ थंय येतात प्रोग्रामाक तेच जर यूथ एका प्रॉब्लमाक जर सॉल्व करपाक येयले जाल्यार प्रोग्राम एका दिसान सॉल्व जातलो प्रॉब्लम अशें खंय तरी येवपाक जाय आनी आमी थंय वचपाक जाय तेंच्यांनी आमकां हांगा येवपाक जाय अशें जावपाक जायना की आपूण फक्त एकूच करतलो वर्साक बाकी दीस घरा रावतलो सो हो जर मायंड शिफ्ट जर येता जाल्यार चेंजीस जावपाक शकता ओवरऑल आमी ट्रायबलार उलयताले की आतां ट्रायबल रिगार्डींग प्रॉब्लम आहा भितर एक एज्युकेशन प्रॉब्लम आसा सो आजुनूय एज्युकेशन प्रॉब्लम ट्रायबल लोकांक फेस जाता गोंयान स्पेसिफिकली
कशें आसा अजून समटायम आमी कितें म्हणटा की आमचे थोडो जो पेरेंट्सा कडल्यान सपोर्ट जाय आमकां मेळपाक जाय, सो तसो बेसिकली आमचो समटायम कितें जाता जर हांव आतां एज्युकेशन रिलेटेड आसा, सो कितें जाता की आमचे जे पेरेंट्स आमचे शेतांनी वयता, दिसभर ते शेतान आसता आणीक शेतांतल्यान येता 7-8 जाता तेंची, आणीक जो भुरग्याक जाय तसो सपोर्ट जाय किंवा जाय तसो टायम दिवपाक जाय तसो आज खंय तरी मेळना, किंवा ज्यो वेगळ्यो वेगळ्यो फॅसिलिटीज आमकां ज्यो मेळपाक जाय, आतां खंय आतां आमी फॉर एक्झाम्पल जे कोचिंग सेंटर्स तातूंत म्हणटा की कोचिंग सेंटर गांवांत जर जाले किंवा कोणी आतां फॉर एक्झाम्पल जशे आमी यूथ म्हणटा की तूं एक बरो मनीस शिकलेलो आसा, आज तू जर बरो शिकला, त्याच मनशान जर गांवच्या भुरग्यांक जर एकटेन करून एक वरभर जर तू घेवन बसता, जाल्यार खंय तरी एक वेगळो एक क्रांती घडपाक शकता. एक आमी फाटल्या दिसांनी आमी एक बाल संस्कार केंद्र सुरू करताले, बाल संस्कार. आज भुरग्याक खरी भुरग्याक गरज आसा, संस्काराची गरज आसा. आज आमी मोबायलाच्या युगान वयता, खंय तरी सायडीन वयता आणि संस्कार आमचे खंय तरी आमी विसरत चल्ल्या. सो जेन्ना गांवांत देवळां आसता, देवळांत भुरगे एकटेन येता, तशें सो सेम वे तशें जर भुरग्यांक घेवन एक कडेन तूं खंय तरी बसलो, आतां एक तुका जर तुजे कडेन जे ज्ञान आसा, तुजें कितें कळटा, तुजे कडेन बरे संस्कार आसा, तेच जर तूं भुरग्यांक एक कडेन घेवन जर बसलो, तेका कांयच ना. तुवें तुजे आतां समाज सेवा सुद्दां आमी म्हणटा की मोठे खंय तरी वचोन करपाची गरज ना, की जी तुजे कडेन कला आसा, कलागूण जे आसा ते तुवें एक वरभर दिवन त्या भुरग्याक कशें दितलो तूं एवरीडे किंवा एक विकांतल्यान दिवन. सो अशें करून आमी खंय तरी मुखार वचपाक शकता. आतां कितें जाता की आमी सिटीन म्हटली की आतां आमी मोस्टली म्हणटा की ट्रायबल आतां जे आसा की जे आमचे दोन्ही बाजू आसा की ट्रायबलांतले किंवा आमचे जे भुरगे आसा किंवा आमचे जे पेरेंट्स आसा, जे वेल एज्युकेटेड किंवा बरे कामाक आसलेले, ते खंय तरी शहरान गेल्ले आसा. हे सोडून गांव सोडून खंय तरी शहरान गेले. ते कित्याक लागून शहरान वयता? ज्यो फॅसिलिटीज ज्यो बरी मेळपाक लागल्या. आतां प्रत्येक पेरेंट्स चिंतता की म्हाज्या भुरग्याक खंय तरी बऱ्या स्कुलान घालपाक जाय, आनी थंयच्यान स्टार्ट जाता, एज्युकेशनाच्यान सुरू जाता. म्हणून तो पेरेंट्स उठता आणि खंय तरी गांवा भायर वचून रावता. सो एज्युकेशन सेम आसता, बट थोड्यो फॅसिलिटीज मातश्यो वयर सकयल आसता. आनी एक हेजेरूच म्हाका कनेक्ट करूंक दिसता, तुमकां विचारूंक दिसता, म्हाका दिसता आमचे जनरेशन लास्ट जाल्ले, जे पेरंट्सांक जेन्ना परत क्रॉस क्वेश्चन करूंक ना. फॉर एक्झाम्पल आमकां जर सांगलें की तूं देवळान वचून पांया पडून यो, पांया पडून येयले आमी वचून. आतां जे जेनजी जे जनरेशन येता खबर आसा, ते कशें आसा, तूं पांया पड म्हणटा, कित्याक हांव पांया पड, हांव प्रॅक्टिकली सांग. आनी सेकंड दुसरे कशें आसात, ते प्रॅक्टिकली पळयतात. पेरंट्स जर करता जाल्यार आपूण करतले. तर तूं म्हणटा की म्हाका देवळा अगरबत्ती दाखय म्हणून, तूं केन्ना दाखयत ना मगे, हांव कित्याक दाखोवं. सो हांगार खंय तरी पेरंट्साची एक वाटेन चूक जाता. आतांचे भुरगे प्रॅक्टिकली आसात. तुम्ही जितले जो पर्यंत तांकां एक्शनान दाखयना पळय, तितले ते पर्यंत आयकचे ना. तांकां उलप कमी चलता, पण तूं करतलो हांव करतलो, जाल्यार हांव करचो ना. तांकां हें नाका आतां, म्हळ्यार लेक्चर्स नाका हांकां. तुमी पळयला आसतलें त्या भुरग्यांक 30 सेकंडाचो रील सुद्दां पळोवपाक नाका. तांकां कितें जाय की तूं कितले एक्शन्स घेता. तूं जर 10 दीस दाखयले देवाक अगरबत्ती, एक दीस तरी दाखयतले, ही गॅरंटी हांव दिता. हांवें पळयला हे चेंजीस. सो पेरंट्सांनी सुद्दां म्हाका दिसता की प्रॅक्टिकली येवपाक जाय. फक्त ते लेक्चर्स दिवपाक जायना की तूं हें कर, तूं तें कर. आनी सेकंड थिंग तुमी भुरग्यांक सांगता की बाबा वच आनी ते संस्कार जे खंय चलता, संस्कार क्लासीस वचून बस म्हणून, तुमी एक दीस येवन तेंच्या कडेन बसा, तुमी तेंचे विचार आयका, बाल संस्कार क्लासीक येवन बसा. भले तुमकां ते काय मेळचें ना शिकपा खातीर, पण तुमी येवन ते विचारा तरी तूं ते कितें शिकलो रे, ते कितें कितें शिकयलें रे, चवकशी करा. जेन्ना हे गजाली जावपाक लागतले, बारीक बारीक गजाली, तेन्ना खंय तरी ते कितें म्हणटात ते संस्कार येवपाक लागतले. एक्चुअली म्हणजे हे प्रॅक्टिकल सोल्युशन्स एक्चुअली जे हांवें एक्चुअली पळयला सुद्दां, आनी आमच्या घरान तेच जाता. हांव जर आजुनूय खंय तरी हांव वयता किंवा आतां आमचो पॉडकास्ट जालो, मम्मी मागीर म्हाका रातची विचारतली तूं कितें शिकलो वेगे रे, आयज हांव उलयलो मरे पॉडकास्टान, तूं कितें शिकलो. हांवें म्हणलें तुका कित्याक गे, तुका इतर कितें कळटलें, आमी खूब गजाली उलयले, तरी तूं सांग. ती इंट्रस्ट घेता. ती भले पॉडकास्ट पळोवं ना पळोवं, ते कळटा ना कळटा वेगळो भाग, पण ती इंट्रस्ट घेता. म्हाका आनी उमेद येता. त्या प्रमाणे तुमकां आनी बरे प्रश्न विचारतलो न्हू, कारण म्हाका विचारपी आसा, ती बी घरातली आसा. जेन्ना हे प्रॅक्टिकली घरान घडपाक लागतले, तेन्ना खंय चेंजीस जावपाक लागतले. आनी खूब जाणां म्हणटात की आमकां टायमूय मेळना विचारपा खातीर. हो भाग वेगळो एक्चुअली सगळ्यांक टायम मेळटा.
सो हे गजाली जावपाक जाय म्हाका दिसता. सेकंड थिंग, म्हाका तुमी एक सांगा, हांवें अशें थोडे गजाली आयकल्या, मे बी नको रायट रॉंग, ट्रायबल लोकांक अजुनूय ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटीज तितले मेळना. फॉर एक्झाम्पल तेंच्या गांवांनी कदंबा पावले ना किंवा बशी पावले ना, सामकेच वचना, किंवा वयताना खूब एक चुकून 8 बस सांगता जाल्यार ती 8:30 9 पावता, 1.5 वर बाबडो थंय उबोत कोण तरी. सो ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटीज कशी आसा गांवांनी, स्पेशली ट्रायबल लोकांक खातीर? आता गावागावांनी म्हटल्यार प्रत्येक गावांनी एक थोडे कडेन वयता जे इंटिरियर, सामके इंटिरियर खंय तरी चुकोन आता बसी स्टार्ट जाल्या, बट अजून तशेंच आसा की मेन रुटा वयल्यानूच बसी वयता, थंयच्यान देंवोन मागीर चलत वचपाक जाय. सो रोड फेसिलिटीज तशें आमी पळोवपाक गेले जाल्यार डिपेंड अपॉन आता गोंयचे सगळे पिक्चर सेमूच ना, डिपेंड अपॉन जे त्या गांवचे किंवा त्या कॉन्स्टिट्युएन्सी रिप्रेझेंटेटिव्ह जे आसा तेणीन कितले लक्ष घेवन त्या गांवा खातीर कितें केला. अशें ना की सगळ्याच कडेन तशें आसा की अजून पावले ना, अशें ज्या कडेन पावला ते पावला, आनी ज्या कडेन ना थंय कांयच ना. रस्ते कनेक्टिविटी ना म्हणटा तशें रस्तेय ना, ना धड रस्ते, किंवा आमी जेन्ना वयता आसतना कोणूय खंयचोय जर मनीस, खंयचोय जर एक बायल मनीस किंवा दादलो मनीस जर रातचो 7 देंवोन बसींतल्यान चलत वचपाक पडले ताका, जाल्यार एक रोडार सुद्दां लायटी जश्यो आसपाक जाय तश्यो सुद्दां ना, हे आमकां अजून पळोवपाक मेळटा. थोड्या गांवांनी आमकां बरें पळोवपाक मेळटा, बऱ्यापैकी लायट उजवाड आसा, हेय आमकां पळोवपाक मेळटा. म्हाका एक सांगा, जस्ट एक म्हाका क्युरियस क्वेश्चन येता, फॉर एक्झाम्पल तुमी ट्रायबल कम्युनिटीसून आसात ऑलरेडी, तुमी खुबशे प्रॉब्लेम्स पळयल्ले आसा, आनी एक आमच्या गोंयांत मेन स्तंभ आसा पळय, गोंयाचें नांव उलयता, ते पॉलिटिक्स हो मेन स्तंभ आसा. ट्रायबल कम्युनिटींतलो जर एक लिडर म्हणून पॉलिटिक्सान येता जाल्यार चेंजीस जावपाक खूब चान्सीस आसता न्ही. फॉर एक्झाम्पल हांवें जर गांवांतले प्रॉब्लेम पळयल्ले ना, आनी हांव जर तुमकां जर निवडून म्हाका दिलो, जाल्यार हांव डेव्हलपमेंट कित्याक म्हणून करतलो? डेव्हलपमेंट कोण करता आपल्या क्षेत्रांत? ज्यांनी खंय तरी तो प्रॉब्लेम पळयल्लो आसतलो तो डेव्हलपमेंट करतलो न्ही. सो ट्रायबल कम्युनिटीतले लोक कित्याक येना त्या कॅटेगरीन किंवा त्या सेक्टरान कित्याक चडशे येना? कित्याक अजून पर्यंत चड आयकलेलें ना हांवें तरी की ट्रायबल कम्युनिटीतलो खंय तरी पॉलिटिकल लिडर जाला किंवा आपल्या गांवांत चेंजीस केला म्हणून. असो कित्याक जायना? त्या गांवांत एकूच लिडर कित्याक आसता जो केन्ना येना थंयसर, केन्ना पळयना, पण तो थंयसरलो लिडर आसा? अशें कित्याक घडटा? सो दोन्ही बाजू आसा, दोन्ही बाजू आसा. एक बरे ऑफिसरूय जाल्ले आसा, आणि इवन सुद्दां जेन्ना बरे ऑफिसर आमी म्हणटा, किंवा ट्रायबल कम्युनिटीतलो एक भुरगो एज अ राहुल आज खंयच्या बऱ्या ऑफिसान गेलो, बट अशेंय हांवें पळयल्लें आसा की अशे भुरगे हांवें पळयल्ले आसा, किंवा अशे युथ्स किंवा जे आमचे बरे बरे पोस्टार पावल्या, बट ते खंय तरी तुमी जशें म्हटलें की त्या गांवचो प्रॉब्लेम तेणीन पळयल्लो आसा. एक युथ आसतलो की त्या गांवांत तो रावल्लो, त्या गांवांत तो मोठो जाल्लो, त्या गांवचे प्रॉब्लेम सगळे खबर आसा, बट समटायम केन्ना आमी पळयता तें दुख्ख जाता केन्ना तो त्या पोझिशनार पावता तेन्ना तो त्या गांवांत कितें प्रॉब्लेम्स आसा ते आपले प्रॉब्लेम्स तो खंय तरी विसरोन वयता पोझिशन. बिकॉज आमी कितें म्हणटा की प्रत्येक मनीस, आतां तुमी जशें म्हटलें की आमचे एसटी एमएलए आसचे, सो एसटी एमएलए आसात, एक 4 एमएलए आसा, बट कशें आसा की ज्या टायमार तूं थंय पावता, त्या पोझिशनार पावता, तितली तुजीच जबाबदारी आसा. आज म्हाका एसटी लोकांनी निवडून दिला, ह्या पोझिशनार आपल्याक पावला, किंवा जो गव्हर्नमेंट ऑफिसर त्या पोझिशनार पावला, माझी ड्युटी आसपाक जाय की जेन्ना हांवें पळयलां सकयल कितें जी फेस केला ते खंय तरी कितें तरी हांव सुदारणा करतलो तितून भितर. जी म्हाका त्रास सोंसपाक पडल्या, जे म्हाका सोंसपाक पडला, ते परत म्हाज्या सकयल्ली भुरगीं जे आसा, आतांची जे जनरेशन वयर येता तांकां ते फेस जावपाक जायना. सो हें केन्ना केन्ना दुख्ख जाता की ते आतां आमी म्हणटा की ट्रायबल रिजर्वेशनूय आमकां मेळटा. सो एक मनीस अशें आसता की ट्रायबल रिजर्वेशन घेवन तो वयर पावता, आनी त्या पोझिशनार पावले की तो खंय तरी फाटल्यान विसरोन वयता, बिकॉज ऑफ ट्रायबलाक लागून किंवा ते रिजर्वेशन स्टेटस मेळ्ळा म्हणून हांव त्या पोझिशनार पावला. सो अशें ही मेसेजूय म्हाका दिवपाक सोदता की आयज जे कोण ट्रायबल लिडर्स आसा किंवा ट्रायबल ऑफिसर आसा तेणीन खंय तरी सकयल वयर आपूण चडलो, वयर चडोन जाता केन्नाय तरी सकयल पळोवपाची गरज आसा की सकयल कितें चलता. सो दोन्ही बाजू आसा, ना अशें ना की थोडे ऑफिसर अशेंय मेळ्ळ्या की बाबा ते डावन टू द अर्थ रावन ते काम करता. तशे एमएलएसूय आसा की बाबा ट्रायबला खातीर काम करता, बट तूं निवडून येयलो की तुका त्या लोकांनी निवडून दिला, त्या लोकांचो प्रॉब्लेम्स तुवें त्याच घराण्यांतल्यान वयर सरला, सो ते तुवें विसरोंक उपकारना. हेजेर एक अनेक जावपाक शकता न्ही. पयलीं कशें आसतालें की हांव तुजेर निर्भर आसतालो की हांवें तुका निवडून दिलो, तूं म्हजें काम करतलें आनी हांव पळयतलो तुका. आनी आतां अशें जालां ड्यू टू कशें आसा प्रत्येका कडेन मोबायल आसा आमच्या कडेन, बरोबर.
फॉर एक्झाम्पल हांवें तुका सांगलें की माझा प्रॉब्लेम तू सॉल्व कर रे म्हणून. फॉर एक्झाम्पल रोडूच धरया आमी, रोड बांद रे म्हणून सांगलें. ताका 10 वर्सां जालीं, 15 वर्सांनी रोड कोण बांदीत ना आनी तूच निवडून येता परत परत. जाल्यार हांव कितें करपाक शकता? जशें की उदोय म्हटलें पळय हांवें, थंयसर त्या गांवांत जर 50 लोक आसा, 50 लोकांनी जर न्ही 50 व्हिडिओ काडले सेम टॉपिकार आनी तेजेर उलयले न्ही, जाल्यार गॅरंटी आहा की तो रोड दुसऱ्या दिसा रेडी जातलो. हे लोक करपाक सोदना. फॉर्मेट इझी आसा. तुका कितें तो व्हिडिओ व्हडलो एडिट करची पडना, कांयच पडना. आनी मग जर हे जमायना जाल्यार आमच्या सारके जे कोण प्लॅटफॉर्म दिवपी आसात त्यांच्या कडेन या तो प्रॉब्लेम डिस्कस करा. आनी अशें ना की आतां तुमी उलोवपाक शकना, उलोवपाक कळना रायटींग करा, नाल्यार कोण उलोवपी आसा ताका तरी थंय व्हरा. आतां तुमी तेजेरूच निर्भर रावतले जाल्यार काय जातलें? ही एक सायड जावपाक शकता न्हू. पण आता सद्याक पळोवपाक जर गेले जाल्यार जशें तुमी म्हणटा की रोड्स जायना आनी कितें बेस्ट कोण जर आयचो यूथ थोडो कसो जाला कितें जाला की कोणूय जर पडला हांगा जाल्यार तो पडला तो म्हाका कित्याक तो पडो किंवा ह्या रस्त्यार फोंडकूल पडला हे म्हाका कित्याक हांव त्या फोंडकुलांतल्यान डेली वयतलो बट हांव कित्याक तेजेर कितें तरी विचार करूं. आता फॉर एक्झाम्पल अशे युथ्सूय आसा की जेन्ना रस्त्यार स्पीड ब्रेकर असता ते दिसना, ते सरकाराची वाट न पळयता पेंट मारता अशे युथ हांवें पळयल्या किंवा अशे युथ आसा की थंय एक्सिडेंट जायत असता चालू असता. बट अशे कितें लागींचे आडेकडेचे युथ अशेय आसा की ते हांव कित्याक थंय मारू पेंट, आमी कित्याक मारू, हांव वयता थंय. सो तशी न चिंतता आज कितें तरी मोठी खंय तरी आमी कितें म्हणटा की सोशल एक्टिविस्ट आमी सोशल वर्क करता, मोठे कितें तरी सोशल वर्क करपाची आज गरज ना की मोठे मोठे जेज्यान जाता तेज्यान करता. आतां हांव बारीकसो सोशल वर्कर म्हणटा, जितले म्हाज्यान जाता तितले हांव करता. हांव कितें मोठे खूब करता अशें म्हणना, बट जे म्हाका दिसता आतां फॉर एक्झाम्पल मेन जशी जबाबदारी प्रत्येकाची जबाबदारी कोणाकूय केन्ना जर एक्सिडेंट जाला हो तुमकां जर दिसलो जाल्यार 108 कॉल करप ही प्रत्येक युथाची जबाबदारी आसा. बिकॉज कोणाक तरी गरज आसा, मदत आसा. केन्ना जेन्ना कोणाची बायक खंय कितें बंद पडल्या, कोण एकदा धुकलूत वयता, आज कोणी रावन विचारप एक कर्टसी आसता बाबा कितें जाला, तुका हांव खंय हेल्प करपाक. एक समटायम जेन्ना हांवूच केन्नाय बंद पडटा खंय बायक घेवन कोण येता आनी विचारता कितें जालें दुखली तेन्ना कोणी तरी म्हाका मदत करता. बट तितूंतले 4 जाण आसा ते वयता क्रॉस करून वयता, एकटो कोण तरी विचारता असो की फर्स्ट येयला तोच विचारता ना. बट ती आज गरज आसा 1-2 मिनटां रावन खंय तरी सगळ्याक बिझी शेड्यूल असता बट एक खंय तरी पॉज घेवन आपल्या लायफांतल्यान पॉज घेवन तेजेर खंय तरी विचार करपाचो गरज आसा आज. फॉर एक्झाम्पल आज दुसऱ्या समाजातलो मनीस आसा, आता 10 समाजातले 10 लोक आसात आणि 10 समाजातले लोक जर ट्रायबल कम्युनिटीक जर हेल्प करपाक सोदता आनी आपल्या वांगडा जर हाडपाक सोदता जाल्यार हेंच्यांनी कितें करचें? कित्याक वांगडा येवन वचप एक खूब बरें आसता. तूं कितें करपाक शकता? आता कशें आता इवन सुद्धा कास्ट सिस्टम सुद्धा म्हणटा आमी किंवा रिजर्वेशन सुद्धा आमी म्हणटा की समटायम म्हाकाय दिसता की हे रिजर्वेशन आसचे काय नासचे हे म्हाकाय दिसता. सो वेगळे वेगळे तेजेर आसता बट रिजर्वेशन आता आसा तेजो आमी फायदे घेता. बट कित्याक एक सर्टन खंय तरी आमी आमचे जे एन्सिस्टर असलेले त्यांच्यानी केन्ना शिक्षणाक महत्व दिले ना. त्यांच्यानी फक्त आपलो बिझनेस किंवा आपलो बिझनेस म्हणजे सॉरी शेती काम ते कितें तरी रोवन ते हे करतले. सो त्यांच्यानी शिक्षणाक महत्व दिले ना. सो सो खंय तरी आमी पळयत जाल्यार ते एका लेवलार ना, ज्या दिसा तूं एका लेवलार हांव आनी तूं एका लेवलार येतले तेन्ना म्हाका खंयचे रिजर्वेशन आसचे न्हू. बरोबर. आणि तेन्ना हांव थंयच्यान वयर पावपाक लागून म्हाका खंय तरी एक रिजर्वेशन सकयले सोडून दिवपाक जाय हे अशें म्हाकाय दिसता. बट त्या खातीर जेन्ना आमी सगळे जे कोण एकामेकाक हेल्प करपाक शकता परत हांव तेच म्हणटलो की तुजे कडेन जे रिसोर्सीस आसा तूं जे आतां तुका जे कितें कळटा ते एकामेकाक शेअर करपाक जाय. नॉट ओन्ली ट्रायबल कम्युनिटीत अशी न्हू बट सगळ्याक तुका जे तूं बरो आसा. आणि अशें ना की प्रत्येक फावटी तूं तुजो बिझनेस करतलो की तूं प्रत्येक फावटी एकामेकाक जर एका लेवलाची हेल्प करतले जाल्यार सगळ्यांनी एकटेन येवपाक जाय. जे तुका कळटा ते तुवें म्हाका शेअर करपाक जाय, म्हाका कळटा ते हांवें तुका शेअर करपाक जाय. आज प्रत्येक मनीस कसो आसा की म्हाजो पुरतोच विचार करता, स्वार्थाचो. आतां हांव जर एक खंयच्या हितूंतलो एक बरो इन्स्ट्रुमेंट वाजयता ही जर इवन सुद्धा आमी ट्रायबल म्हणटा आसतना की पयलींची आमची जी परंपरा जी आसा ती खंय तरी पास ऑन जायत आसा, ती पास ऑन जायत येयल्ली आसा. ती आमकां कोण तरी इन्स्ट्रक्टर येवन शिकयना. बट आतां खंय तरी कितें आसा की मनीस जो आसा की तो स्वता पुरतो विचार करपाक लागला की सगळ्याक एक जर घेवन वयतलो
जाल्यार जे म्हाका कळटा जे म्हाजे कडेन आसा ते शेअरिंग जावपाक जाय. प्रत्येक रिसोर्सीस ज्यो आसा त्यो शेअरिंग जावपाक जाय, तेन्नाच खंय तरी मनीस वयर येतलो किंवा सगळ्या समाजाचे एक हे घेवन मुखार वयतले. आता स्वतः जोपर्यंत काय करिना तोपर्यंत त्यांचे उलोवन काय फायदो ना. तो स्वतः कितें करपाक शकता, स्पेशली फॉर ट्रायबल कम्युनिटी, एक वांगडा व्हरपा खातीर एक हांव कौशल म्हणून कितें करपाक शकता? आता कशें आसा, जशें म्हटलें की एज आता हांव एज अ राहुल म्हणून, सो अशें हांवें केन्नाच की हांव शिकलो किंवा म्हाका कितें कळ्ळें, म्हाजे कडेन जे रिसोर्सीस आसले ते घेवन हांव स्वता पुरतो रावलो ना. हांवें कितें तरी बारीक बारीक करपाचें, जे म्हाका खंय तरी संदी मेळ्ळी, ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी. आतां फेलिसिटेशन प्रोग्राम्स करप, बारीक बारीक 10वेच्या भुरग्यांचे फेलिसिटेशन करप, तांकां एक खंय तरी मुखार हाडप किंवा तांकां एप्रिशिएट करप, केन्ना तरी फेलिसिटेशन प्रोग्राम करप, हे स्वताक बारीकशे बारीक काम कितें कितें करीत रावप. जो पर्यंत हांव स्वता करना, आतां हांव सरकाराचेर म्हटलें आनी पब्लीक म्हटलें, स्वता हांव जर घरान बसलो, घरांतल्यान भायर सरपाक जाय किंवा स्वताचो विचार सोडून खंय तरी जेन्ना तूं स्टेप आउट करता, स्वताचो विचार सोडून समाजाचो, जशें हांव परत परत म्हणटा की तुका जे दिसता तेजेर तुवें रिएक्ट करपाकूच जाय, बरें किंवा वायट. आतां म्हाका एज अ स्वता म्हणून ज्यो वेगळे वेगळे स्टेजीस दिसता ते हांव फक्त तेजेर उलयत रावलो किंवा ते पळयत रावलो आनी पळयत इग्नोर केलें ना. तशें आसपाक जायना की प्रत्येक एज अ इंडिविज्युअल म्हणून प्रत्येकान भायर सरपाक जाय, एक भायर येवन एकामेकाक हेल्प करपाक जाय. की बाबा तुका वदळ आमी त्या पॉयंटार उलयताले की आमी त्या लेवलार पावतले, की प्रत्येक इंडिविज्युअलान आज चिंतपाची गरज आसा, प्रत्येक युथान आज चिंतपाची गरज आसा की बाबा हांव खंय तरी एक कॅपेबल आसा, की बाबा हांव आयज आयच्या दिसा पुरतो हांव जोडटा, आयच्या दिसा पुरते म्हाजी हें करता. बट वेरेज कोण तरी घरा कडेन आसा, कोण तरी घरा कडेन आसा, तो खंय तरी आपले सोर्स ऑफ इन्कम कसो काडटलो, हे कशें आपूण तेका दितलो, तेका व्हरोन. आतां म्हाका जेन्ना म्हाका कितें म्हाजे कडेन कोण येता, केन्नाय म्हाका कोण फोन मारता कितें अशी वेकन्सी आसली, सो हांव ट्राय करीत रावता. वेकन्सी कोणाक तरी एक दितलो, बाबा एक कितें बारीकसो बिझनेस किंवा करूं जाता, जितले शक्य आसा. हांव मोठे अशें ना, पण बारीकशें शक्य आसा. बाबा आज हांगा कितें तरी आसा, हे तूं थंय वचोन तूं तें करूं शकता, अशें तशें एक बारीकसो हेल्प, एकामेका कडेन उलोवप, हेच म्हाका तरी दिसता की एकामेका कडेन उलोवप, आपलें जें मनान आसा तें शेअर करप, हेच आज इम्पॉर्टंट आसा.